याजाका पासत मागणें. ये जेजू, राख, सांबाळ आनी भाग्यवंत कर तूं याजकांक. सांबाळ तांकां भुरग्यां पासत. तांच्या नेणट्यापणाचो राखणो आनी इश्ट ते जावन आसात. सांबाळ तांकां तरणाट्यां पासत. तांकां वाट दाखोवंक आनी बुदबाळ दिवंक तांची गरज आसा. दुर्बळांचो आदार, कश्टांतल्यांचो बुजणदार, निराधारांचे बाप ते, देखून राख तांकां. मरतल्यांक तांचे निमाणे घडये भावार्थाचो आनी बरवशाचो दैवीक उजवाड तांचे मरिफात येजे देखून राख तांकां. संवसारार तुजे पवित्र सभेचे मस्तक जावन आसच्या आमच्या भाग्यवंत बापाक सांबाळ आनी बुजय. ताची जिणी आपल्या भुरग्यांच्या अनुपकारपणा वरवीं दुखाभरीत जाल्या. ताच्या दुस्मानांतावन ताका निवार. तुजी पवित्र सभा नास जावची ना आनी तुजें याजकपण शाश्वीत म्हणून आमी जाणाव आनी थीर पातयेता. तुर्तान तर येवं दी तुजें राज ह्या संवसारांत. जा तुजो मेस्तांचो जैतवंत राय. पूण दी म्हाका कुरपा हांवें भावार्थाचे स्पिरितान आनी खालतेपणान म्हजे आत्मीक गवळी बापाचे प्रतिनिधी म्हणून लेखून आनी कुशेन ताची शिकवण आयकूंक. ये जेजू, दी आमकां याजाक, उर्बेस्त याजाक. आमेन.